ॲज अ मिनिस्टर तुमकां कितें दिसता तुमी आतां जावन तुमचें फर्स्ट वीक मिनिस्टर म्हणल्यार म्हाका मेन म्हणल्यार म्हज्या मतदारसंघात ज्यो लोकांची अपेक्षा आहा गेली अनेक वर्सां म्हाका ते निवडून दितात आनी तांकां दिसता केन्ना तरी की आपल्या मतदारसंघाची काम जावची अशी तांकां दिसता म्हाकाय दिसता आनी आयज त्या रुपांनी आयज आमी जे पावल मारलां ते मतदारसंघाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर मारलें आसा कित्याक ज्या राष्ट्रीय पक्षा भितर हांव आसलो थंय जे फुडें वचपाचो थंय प्रयत्न कांय जायनासलो थंय फक्त आपसी गटबाजी म्हणटा अशी आनी इंटरनल पॉलिटिक्स चड जेणे करून आमी मतदारसंघाक न्याय दिवंक शकले ना आनी खंय तरी आमकांय लोकांक शेवटी उत्तर दिवपाक जाय म्हणून आमी थोडो गट केलो 10 जाणांचो आनी प्रवेश केलो गेल्या फावटी म्हाकाय पद बरें आसलें कॅबिनेट रँक आसलो सगळें आसलें पूण फक्त म्हाका पोजिशन मेळ्ळें म्हणून जालें ना हांव ज्या म्हजे कडेन अशें हें आसपाक जाय जेणे करून हांव म्हज्या मतदारसंघाच्या भुरग्यांक जे सर्विसच्या रुपान किंवा आनी कितें जे कितें रिक्वायरमेंट आहा थंय न्याय दिवपाक मेळपाक जाय आनी ताका लागून हें पावल मारचें पडलें जेणे करून जे एक राष्ट्रीय पक्षा भितर इतले वर्सां हांव आसलो आतां एक पावलय मारला ते बी गेले 20-22 वर्सां उपरांत गेलो तो अशें रिजनल पार्टी किंवा अशें खंय गेलो ना दुसरे राष्ट्रीय पार्टी पक्षा भितर गेला ज्या पक्षा भितर खऱ्या अर्थान बरें काम चलता आनी जेन्ना आमी आतां दिल्ली वचून येयली उपरांत आमकां खरेंच आनीक हें दिसलें की ज्या पद्दतीन तेंचे एक फुडें वचपाचें आनी सगळ्या आपुलकीचें वातावरण जें आसा आनी खूब सीएम सुद्दां नवीन आसतना सुद्दां ज्या पद्दतीन काम करता हांवें घेवन फुडें वचपाक ताका लागून आमी बरे पॉझिटिव्ह विचार सीएम आसात म्हणून आमी सगळे सामील जाल्ले आसा आनी प्रत्येकाचो ध्येय आसा की आमच्या मतदारसंघांनी आमची उदरगत जावची.